मडगांव पालिका बाजारांतले बेकायदेशीरपणान बांदिल्लें दुकान पालिकेन मोडलें. सोपोकारां खातीर आशिल्ल्या सुवातींत हें दुकान बांदिल्लें. ह्या बांदकामाक पालिकेन मान्यताय दिवंक ना. मडगांव बाजारांत सध्या 2 संघटना जाल्यात. दुसऱ्या संघटनांच्या वांगडी रातच्या बाजारांत भोंवतात आनी बेकायदेशीर बांदकामांक मान्यताय दितात. तांचेर कारवाय जावपाक जाय अशें बाजार संघटनेचो अध्यक्ष विनोद शिरोडकारान मागलें. मडगांवच्या नव्या बाजारांत बेकायदेशीरपणान दुकान बांदिल्लें. ह्या बांदकामाक पालिकेन मान्यताय दिवंक ना. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी शुक्रारा हें दुकान मोडलें. त्याच्या खातीर आमचे विनोद शिरोडकारान म्हाका आज आपयलो हांगा. एक इलिगल काम कंप्लीट केलो म्हणून आपयलो आनी हांव येयलो. आतां पळयत जाल्यार तें खरें इलिगल. ताका आमी परमिशन दिलां अशें म्हाका तरी दिसना. विदावट परमिशन तो करता आनी रातचे म्हाका आतां शेटराचें बीन काम हें करता. एक गाडी हाडपाक मेळना. कितें जालें जाल्यार तो जबाबदार आसतलो, जो दुकानकार जबाबदार आसतलो. पूण आतां जें पळय कितें केलां तें टोटल तागेलें इलिगल आसा. बाजारांत खुबश्यो बेकायदेशीर गजाली चल्ल्यात. पालिकेन तांचेर कारवाय करपाक जाय अशें नवे बाजार संघटनेचो अध्यक्ष विनोद शिरोडकारान मागलें. अशी परिस्थिती जाल्या 2 युनियन जाल्या. एक युनियनान आमचेर कंप्लेंट केल्ली केस आमची डुप्लिकेट युनियन म्हणून आनी रजिस्टरान ती आमी केस जिखले आनी आमची युनियन खरें म्हणून थंय रजिस्टरान दाखयलें. आतां हें युनियन रातची भोंवता आनी लोकां कडेन पयशे घेता आनी डायरेक्ट परमिशन दिता. एक बसून हें मोडिना जाल्यार आमी ताजे मुखार करपाचें कितें करतले आनी हें आमी स्वता मोडून उडयतले. कित्याक आमचें अजून काम जाल्लीं. कोणाक बेश्टी रिपेर केल्ल्यांक 10,000 फायन घातलेला आनी गोंयकारां हे आमकां त्रास करता आनी घाटया लोकांक हे चान्स दिता. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. आतां पळोवया गोंयांतल्यो हेर कांय खबरो. करंजळेच्या अवर लेडी ऑफ रोजरी कपेलाक चर्चीचो दर्जो मेळ्ळा. गोंयचे आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रावान ह्या नव्या चर्चीचें उक्तावण केलें. देवाच्या आशिर्वादान फादर लॉरेन्साच्या फुडाकारान तुमच्या सगल्यांच्या सहकारान हें सोपण साकार जालां. नोईच ह्या कपेलाक इगोर्जेचो दर्जो मेळ्ळा. पूण हे फिरगोशेक गरज त्यो सवलती नेसेसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर. दिस चर्च, द रेसिडेंस फॉर द प्रीस्ट, the community center, Sotomayor Community Center, and the Adoration Chapel, Blessed Sacrament Chapel. ह्यो 4 सोबीत सवलती फादर लॉरेन्साच्या फुडाकारा वरवीं आनी तुमच्या सगल्यांच्या सांगातीन केल्ल्या वावरा उद्देशी आमकां फावो जाला. मिशन रेबीज येवजणे खाला गोंयांतल्या 28,000 सुण्यांचें निर्बिजीकरण करपाची येवजण आसा. मडगांवां ह्या येवजणेची सुरवात जाली. मिशन रेबीज येवजणेचे समन्वयक सावियो कुतिनोन हे विशीं माहिती दिली. They have targeted, they are targeting 28,000 dogs all over Goa. But we insisted that they focus on Margaon, and very willfully they have agreed to our this thing, and we also have promised them all the support, and they are focusing on Margaon as well. We are going to do that. Collectively, we are going to do that. We are going to vaccinate. The mission Rabies is going to vaccinate 28,000 number of dogs in this Goa state. That is about 70% of the dog population. We are going to vaccinate. We are going to sterilize. गोवा होमगार्डाचो कंपनी कमांडर जॉन आगियाराक DGCD कमेंडेशन पदक फावो जाला. DGPच्या कॅबिनात जाल्ल्या एका खासा कार्यावळीन DGP TN मोहनान जॉन आगियाराक हे पदक भेटयलें. पणजी मिडटावन रोटरी क्लबान उजो पालोवपी दळाच्या आदारान रक्तदान शिबीर घडोवन हाडिल्लें. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ह्या वेळार व्हडा प्रमाणात रक्त दिलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बायलांच्या प्रिमियर लीग T20 क्रिकेट सर्तीच्यो सेमीफायनली पर्वरी ग्राउंडार आयतारा जातल्यो. पयली मॅच सांखळी डेव्हिल्स आनी सत्यकाम तिसवाडी एंजल्स मदीं जातली. दुसरी सेमीफायनल मडगांव सुपर क्वीन्स आड प्रायड ऑफ पेडणे मजगती जातली. ह्या सर्तीच्यो ग्रुप मॅची काणकोणा माशा ग्राउंडार जाल्यो. We have shifted the semi-finals and finals on our GCA Parwari Stadium. On Sunday, that is 27, we'll be having 2 matches, that is semi-finals. In Group A, Sakri Devils have stopped, while runners-up were Margaon Super Queens. And in B Group, Pride of Penin topped the list, and Satyakam Angels from Panjim were runners-up. So now, first semi-finals will be held at 2 o'clock, 2 to 2:30, maybe on our ground here, Parwari Stadium. Sakri Devil versus Satyakam Angels Panjim. First match started around 2:30, by around 6
Second match at 6 o'clock will start, which will be Pride of Perne versus Margaon Super Queens. As we have dedicated this full tournament for the cause of breast cancer, for those patients of breast cancer who have died fighting breast cancer, and also to those people who have survived breast cancer, in whom we see a ray of hope. And our this we have said, where there is love, there is no pain. So that's message what we want to send. We will be distributing a lot of pamphlets. We have a lot of CDs with us. We will be depicting CD on the LED on breast cancer. We have depicted all different posters will be depicted from tomorrow's match. You'll be able to see that. We are sending all the clubs and the president and secretaries to watch the IPL matches, which will be held in and around Goa, like Bombay, maybe Bangalore, Hyderabad. And if some people want to spend little more money, they can go to other matches also. We are trying to reserve the tickets as much as possible. इतल्याने खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.